आयज सगळ्यांत चड उमेदीचो दीस, कारण आयज नातालां आनी ह्या नातालाची तुमकां खुशाल बरीत परबीं आवडटा। हांव आलिशा मेनेझीस आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या गोमंतक टीव्हीच्या कार्यक्रमाचेर स्वागत आसा। परब म्हटली की आमचे सगळे गांवभाव हिंदू, मुस्लीम व क्रिस्तांव सगळे बराबर येवन ही परब मनयतात। तर हे परबेक आमी वेगवेगळे पदार्थ करतात। असोच एक पदार्थ आमी आयज शिकतली आनी तो म्हटल्यार दोदोल। तर हो दोदोल कसो करतात ते आमी जाणून घेवया। तर आयज आमी हे दोदोल शिकपा खातीर आमच्या ह्या दिवार आयलँडान आयिल्ले आसा आनी हे दोदोल आमकां करपाक आमची सोयरी म्हटल्यार जॉनिता मेनेझीस आमकां करून दाखयतली। तर तुका खूब खुशाल बरी नातालाची परबी। तर आतां तूं आमकां सांग की तुजो क्रिसमस तुवें कसो सारलो, म्हणजे तुजी तयारी कितें आसली, तुवें कितें कितें फूड प्रोडक्ट्स केले ते आमकां सांगून दी। नेवऱ्यो, करमलां, दोस आनी आयज आमी दोदोल करता। तशेंच खूब आनीक आयटम आसता, पेरात आनी टॉफी करता आनी वडे करता, केन्नाय सान्नाय करता। हे जेवणाकूय खूब आयटम आसता। तशें चिकन रांदता आनी लोक येता दारार, तांकां सगळ्यांक वेलकम करून येवकार करून तांकां जेवण वाडचें आसता। तर तुमी म्हणजे अशी पार्सेल दिवचें पडटा की म्हणजे एक कशी नातालाची खुशालकाय म्हणून आमी दितात पळय, वांटतात तशें कितें कुसवार असो धाडटा आमी दुसऱ्यांगेर, जेन्ना ती प्लेटीन सगळे आयटम घाल्ले आसता आनी तांकां दिल्ले आसता नेबरांक। म्हाका एक सांग, तुमी हे सगळे आतां फूड आयटम सांगले ते तुमी इतले सगळे तुमी एकलीच करता कारण की तुमकां कोणाची अशी हेल्प बी जाय पडटा? थोडे मातशें हेल्प जाय आसता आनी आमची एक नेबर आसा ते म्हाका हेल्पाक येता चडशे, आनी नाजाल्यार रेकलेस जाता मागीर। आनी इतले सगळे डिशीज आहा, तांकां कितें कितें जाय पडटा की तुमी कशें करता, की कितलो टायम लागता तुमकां हें सगळें रेडी करपाक? इतली आतां नातालाची सपोज 25th नातालाक तर तुमकां कितले टायमा आदीं हें करून दवरचें पडटा आनी कितले तांकां टायम लागता की ते तितले बरे फ्रेश उरपाक? ना, ते तुका फ्रेश 15 दीस लेगून उत्ता, चडशे इवन एक म्हयनो उत्ता। दोदोल बी तुका कांयच जायना भायर दवरल्यार, अशी एक म्हयनो उत्ता आनी करमलां लेगून तुका म्हयनोभर उत्ता। तयारी आमची चडशी 8 दीस पयलीं आसता, कित्याक कोत्ता म्हणल्यार खूब टायम लागता। जशे एक आयटम सगळे मार्केटांसान हाडचे पडटा, वेगवेगळ्यो वस्तू आसता तांकां ते हाडचे पडटा आनी दवरचे पडटा। आनी जेन्ना आमी कोत्ता ताका एक म्हयनो लेगून अशें उरूंक जाय म्हूण कोत्ता। तर आमी आयज आतां हांगासर हो दोदोल हो पदार्थ शिकपाक आयल्या आनी आमकां जशें पळोवपाक मेळटा की हांगा वेगवेगळे आमी जे पदार्थाक सामान लागतले ते काडून दवरलेले आसा। तशेंच आनिकूय 2 पदार्थ जे आमी क्रिसमसाक यूज करता तेवूय बी आमी ऑलरेडी करून दवरलेले आसा। तर जशें आमच्या सोयऱ्यान सांगलां की ही पदार्थ घरा करपाक एक वेगळीच उमेद आसता। तर आतां म्हज्या फुडल्यान म्हजे 2 आवडीचे पदार्थ आसा, ते म्हणल्यार करमलां आनी दोस। तर आतां ही करमलां इतली रुचीक लागता की हांवें केन्ना करूंक ना, पूण आतां तुमच्या निमतान तरी म्हाका हे जाणून घेवपाक एक संदी मेळटली की हे कशें करता घरान, इतले स्वीट इतले बरे लागपी पदार्थ हे कशें तयार जाता ते आमी तेंच्या कडल्यान सारके डिटेलीन जाणून घेवया। तर आतां तुमी म्हाका सांग की एक करमलां आसता ती करपाक तेंचो प्रोसेस कितें, की पयलीं आमी कितें कितें करपाक जाय, खंयचे इन्ग्रिडियंट्स येवपाक जाय, ते कशें स्टार्टींग? थोडो नाल्लाचो रोस काडूंक जाय। एक नाल्लाचो रोस काडल्या उपरांत ताका थोडी साकर घालपाक जाय टेस्टाच्या प्रमाणे। ती गोड जाय तुका नाल्यार थोडी जाय, अशी टेस्टाच्या प्रमाणे घालूंक जाय। वेलची पावडर घालूंक जायलो आनी एलायची आनी एसेन्स घालूंक जाय, वनिला एसेन्स घालूंक जाय। जेन्ना हे 3 सगळे मिक्स करून ताका मागीर मैदान मिक्स करूंक जाय आनी थोडोसो रवा उडोवंक जाय, बरें गोड जावपाक जाय जाल्यार मातशें, नाल्यार सॉफ्ट जायन येता ते। आनी मागीर ते डीप फ्राय करूंक जाय, अशें फोल्ड करून चपाती करून रोल करूंक जाय आनी मागीर तशेंच तुमकां पळोवपाक मेळटा की करमलां एक बरी शेपीन अशी ट्विस्टेड म्हणटा पळय तशी शेपीन आसता। तर ही शेप तांकां येवपाक आमी कितें करता, कितें पीठ आसता तें लाटून बी अशें कितें डिजायन करपा खातीर कितें आसता तांकां, की हातीनूच करप आसता? ना, पीठ लाटूंक जाय पयलें आनी मागीर ते स्क्वेअर हितून कातरूंक जाय, स्क्वेअर हितून कातरूंक जाय आनी ते ऑपोजीट फोल्डांनी फोल्ड करून ट्विस्ट करूंक जाय आनी मागीर ते डीप फ्राय करून भाजून खावपाचें। हें आतां करून जालें की हांकां मागीर रनींग कितलो टायम पासून हें अशें तहें ताजें उरपाक शकता? तुका 1 म्हयनो मायज लेगून उत्ता ते, चडशे जाण म्हयनो लेगून उत्ता। ताका अशें कांय प्रिजर्वेटिव्स बी नाका? नाका तहेंच उत्ता? नाका, नॅचरल ते।
तशेंच आमची दोस. आतां ही दोसूय इतली रुचीक लागता की तुमी ऑलरेडी जाणा आसतली की आमी डिफरंट फंक्शन्स आसतना करता, पूण स्पेशली जेन्ना आमची नाताल येता तेन्ना ही सारकी फामाद. तर ही दोसूय कशी करता तें आमकां मातशें सांगशी. एक म्हणल्यार सगळे इक्वल क्वॉन्टिटी आयटम आसता. चण्याचो दाळ, तशी साकर आनी नाल. ते प्रमाणे सगळे वांटून मिक्स करपाचें. चण्याची दाळ उकळूंक जाय पयलीं आनी मागीर वांटूंक जाय. तशें नाल बारीक करूंक जाय आनी वांटूंक जाय आनी तितलीच साकर घालूंक जाय. ते करपाक खूब त्रास आसा. कोण करता पळय ताका खूब त्रास पडटा ते, कित्याक ते आवडून येवपाक खूब टायम लागता. तशी दोसीकूय तोहीच एक डायमंड शेप आहा. तर हिवूय शेप आमी तूं कशी तयार करता की करमला भाशेनूच तशी लाटून तशी कातरून बी? ना, ती आवडून येयली म्हणटकच ती एक प्लेटीर घालून थापता आनी मागीर ती कट करता. तशी जाय पळय तशी डायमंड शेपीन कट करूंक जाय ती आनी काडूंक जाय. आनी आमकां कितलो टायम लागता जे उरपा खातीर? हिवूय अशी म्हयनोभर उरता बरी उरल्यार. आनी तांकां कितें आसता की केन्ना आमी पळयलां की दोस खूब फावट आमी करता तेन्ना केन्ना रोकडीच बेवशो जाता. पूण ही बेवशोली दोस सामान दवरपाक आमकां कितें करचें पडटलें, की ती खंयचो स्टोर करचें पडटलें? चडशें फ्रिजीन घालचें पडटलें नाल्यार, कित्याक ती भायर दवरल्यार नाल आसता देखून ताका मातशी बेवशेल्ली जाता ती मातशी, देखून फ्रिजीन दवरची पडटा ती चडशी. तर हे आसले आमचे दोन डिशीज जे करमला आनी दोस. तर आमी आतां जाणून घेतले की हे कशें कितले त्रासान करचें पडटा, कितलो टायम तांचेर घालचो पडटा, पूण हे हाजें फळ आमकां लास्टाक टेस्टा वयल्यान कळटा की कितले बरें, कितलो टायम आनी कितल्या पासियेंसाने केल्ले आसता पळय ते. तर आमच्या आयचे स्पेशल डीश म्हणल्यार दोदोल. सो हे दोदोल करपाक आमकां कितें कितें लागता तें आमी पळयतलीच. पूण हे दोदोल हे जे आमचे स्पेशली म्हणटा ते इंडोनेशियासून ओरिजिनेट जाल्ले ह्या इंडियेन, आनी चडशे सावथर्न कंट्रीज जे आसा एशियाचे तितून हे खूब फामाद आसा. आनी गोंयान खास करून ते पोर्तुगीजांचे थ्रू येयल्ले. तर हे दोदोल इतले गोड आसता, तेजो आकार सारको पुडिंगा भाशेन आसता. तोंडान घातले की रोखडेच विरगळटा आनी तेजो टेस्ट मात फॉरएवर उरता म्हणटा पळय तसो. तो इतले रुचीक लागता. ते मोव आसता, गोड आसता आनी जेली टायप आसता तेजो आकार. तर हे दोदोल करपा खातीर आमकां कितें कितें लागतलें तेंवूय आमी जाणून घेवया आतां. तर आतां आमकां तूं सांग की हे दोदोल करपाक कितें कितें इन्ग्रिडियंट्स लागता पळय ते? दोदोल करपाक हालीं चडशे दोनूच आयटम अशे लागता, नाल आनी माडाचें गोड. नाल तुका एटलिस्ट 16-15 तरी जाय आसता, कित्याक तो रोस काडचो आसता आनी तो कांतून रोस काडले उपरांत ताका ते माडाचें गोड घालून चुलीर दवरूंक जाय आसता. आनी थोडीं जाणां थोडे पीठ मारता, एक तांदळाचें थोडें ग्रायंड करून पीठ घालता तातूंत दाट जावपाक बेगीन. आनी अशें नाल्यार ते नाल्लाच्या रोसाचेच आनी माडाच्या गोडाचेच पूण करता. ताजी तूं आतां खूब कितल्या जाणांक करता पळय तेवूय डिपेंड आसता की आतां तुका हे करपाक कितली तूं क्वॉन्टिटी करता पळय तेजी कितले नाल्ल लागतले तुका, कितल्या लोकांक पावता पळय तशें? म्हाका आतां हे 16 नाल्लाचे करीत जाल्यार एक 30 जाणांक पावता. चड लोकांक पावना, कित्याक ते आवडून येता म्हणल्यार थोडे जाता ते सारके आनी तुका क्वॉन्टिटी सारकी लेस जाता ताजी. पूण तुका हें दिसतच कशें करूंक गावता की ना इतलोच नाल्ल घालपाक जाय, इतलेच गोड घालपाक जाय? तुवें दोनूय प्रोडक्ट जे आसता ते सारके दिसतूच मेजर करून 30 जाणांक पावतलेच कशें घालता ते इक्वल जावपाक, नाल्यार इतले पासून मातशें हाडले तर टेस्ट पिड्यार जावपाक शकता. तर तो सारको तितलोच टेस्ट येवपाक तूं कितले प्रोडक्ट तुका कशें कळटा की इतलेच गोड घालूंक जाय, इतलेच नाल्लाचे ते पयलींच्यान आमकां शिकून आयिल्लें आसता आमचे मम्मी कडेन की इतलेच आयटम घाल्यार अशें जाता म्हणून. ताका जाता आमकां याद आसा ती बरी हॅबीट जाल्या. एवरी क्रिसमस आमी करता ते, सो आमकां बरी उगडास आसा की 8 नाल्लांक 1 किलो गोड अशें जाय म्हणून. 8 नाल्लाचे ज्युसाक 1 किलो गोड अशें जाय म्हणून. आनी ते आवडून येता म्हणल्यार सामके थोडे जाता म्हणटकूच ते 8 नाल्लाचे घेयत जाल्यार सामके एक 10-15 लोक ते बरें लागता म्हणून चडशे तेच खाता लोक. स्पेशली आमची हिंदू इश्ट आसा पळय ती आमकां दोदोलूच हाड म्हणटा. तांकां खूब लायक जाता ते आनी सॉफ्ट आनी स्वीट आसता म्हणटा आनी चडशे तेच मागता म्हाजे लागीं. तर इतले स्वीट आनी सॉफ्ट जावपाक तुमी हे गोड जे यूज करता ते माडाचेच कित्याक ते आनीक दुसरे हाचे कित्याक ना?
ना ते दुसरे जे जायना तितले ते हलवो असो जातलो दुसरे घाले उशीचे गोड घाल्यार माडाचे गोडाक ताका तो कलर येता ब्लॅक कलर आनी ते जावन बरें येता आनी टेस्टी लागता. तर आमचो आयचो डीश दोदोल तयार जाता म्हणसर आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तर तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां आमची सोयरी आमकां दोदोल शिकयतली ती आमी इन डिटेल जाणून घेवया. हे आतां सोड्या नाल्लाचो रोस काडलेलो आसा आमी आनी ताका आतां आमी अशें धवळपचें पडटा उजो घालून आनी मागीर गोड घालतली माडांचे तर अशें जावन खतखतो आयलो म्हणटा ताका. ताका आतां 3 वरां ते 4 वरां लगून टायम लागत असो कित्याक ताजें पीठ इल्लेशें घाल्ल्यार बेगीन जातलें नाल्यार ना. खतखतो आयलो म्हणटा कडेन गोड घालूंक जाय आनी दळूंक जाय. रसाक खतखतो आयला म्हणटा आमी गोड घालया. जशें की हांवें म्हटलां की आमकां हें चुलीचेर करचें पडटलें. तुमकां पळोवपाक मेळटा की हांवें हातून ऑलरेडी नाल्लाचें उदक घातलां. नाल्लाचो आमी रोस जो काडलेलो तो ऑलरेडी हातून घालून आमकां शिजोवचो पडटा तो. आनी हें अशें धवळीत रावचें पडटा नाल्यार तें गोड जाता. ताका एक लेयर येवपाक दिवपाचो ना. तें कंटिन्युअसली धवळीत रावचें पडटा. आनी तुमी चिंतपाक शकता हे 3 वरां एकलो मनीस हय करीत रावचें पडटा. तो कितलो ताका पासियेंस आनी कितलो ताका स्ट्रेंथ जाय पडटलें सगळें करपाक. जशें की आमी पळयलां की केदां आमचे सोयरेन सांगलेलें की आमी डायरेक्टली हातून गोड घालता. ताणें दाखयल्ले पासून गोड घालून आनी आतां ताणें ह्या नाल्लाच्या रोसान गोड मेल्ट करून घातला. तर हे दोनूय तरेनी घालपाक मेळटा. डायरेक्टली घालूंक मेळटा नाजाल्यार तें मेल्टूय करून घालपाक मेळटा. आनी हे दोदोल जे आमी पळय आतां आमकां दिसता की इतलें आहा पूण तेजें कॉस्टींग इतलें म्हारग आसता की 16 नाल्लांक 2 किल गोड पडटा. आनी तो एक धाकटुलो पाव किलो ओ मे बी कितें म्हणटा तो इलोसो पाव किलो जो कुडको आसता गोडाचो ताका 150 नाल्यार 200 रुपया पडटा. सो इतलें म्हारग आसता तें. आनी तेजे कितें म्हणटा हे कॉस्ट तर इतलो खर्च ताजो वॅल्युएबल आसता की देखून ताजो जो टेस्ट आसता जो ताजो टेक्स्चर आसता जे आमी तोंडान घालता तें रोखडेंच मेल्ट बी जाता. देखून हे ते जितले ताका इतलो एक्सपेन्सीव पयसो जो पडटा तो वर्थ इट म्हणूंक जाता आमच्यान. हे आमी जे आमी पळयलां ताका आनीक ऑलमोस्ट 3 ते 5 वरां लागतलीं करपाक. देखून आमी हें ऑलरेडी करून दवरलेलें आसलें. सो तें सगळें आटोवन सगळें हें धवळून सगळें ताजो आकार असो जाता. इतलो जेली भाशेन दिसता पळय तुका. इतलें मोव आसता तें इतलें सॉफ्ट आसता. सो तो फायनल प्रोडक्ट असो आसता तेजो. तर आयज आमी दोदोल करपाक शिकली आनी तुमी पळयलां की आमकां कितले त्रास कितलो टायम लागता. जे ते उज्याची गरमी आसता आनी वयल्यान आनीक गरमी इतले घाम व्हांवून हे आमचो डीश इतले बरे टेस्टी लागपी डीश तयार जाता. सो तुमकां खूब आमचे सोयरेक आमकां इतले बरें करपाक शिकयलें म्हणून हें डीश तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां खूब नातालाची खुशाल बरी वरवीं हांव दिता. आमच्या ह्या आयच्या लोकांक आमच्या आयचे यूथ जे आसता जे आमचे प्रोडक्ट्स आमी जे पदार्थ आमी केल्या ते तुका तांकां ह्या बद्दल कितें सांगपाचें आसा? आमचे एकदम पुर्वजांचें ट्रेडिशन आसा आनी तें सांबाळपाक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक आतां चडशे जाण रेडीमेड घेवन खावंक सोदता. कित्याक चडशे लोकांक आतां हालीं कामूच करूंक जाय ऑफिसांनी आनी टायम ना म्हणटा घरा लागीं कांयच करपाक. आनी हें पळय
सगळे आमी करता तेन्ना ट्रेडिशन स्वीट्स करता तेन्ना एकवट आमचो एक आसता तो खूब एकवटान आमी करता तें म्हणटकच घरा लेगून बरें दिसता सगळीं जाण बराबर मेळून अशें हें काम करता आमी तशें आमचें ट्रेडिशन हें सांबाळपाक जाय म्हूण आमी तुमकां विनंती करता की तुमी हे फुडें चालूच दवरपाचें आनी तुमकां हे सांगला प्रमाणे ट्राय करा घरा लागीं बसून सगळीं एकठांय करा कित्याक ती नातालांची म्हणजे परब आसता ती एकठांय सगळ्यांनी रावपाचें आनी एकवटान आमी सगळें करूंक जाय. तर जशें आमच्या सोयऱ्यान आमकां सांगलें की आमी एकवटान मोगान रावन हे आमचे डिशीज जे आसता ते आनीकूय आमचो मोग वाडत रावता तर आमी एकवटान रावली की आयच्या काळार आमी पळयता की जायत्या जाणांक टायम आसना घरान टायम दिना तो सगळीं जाणां बिजी आसता टायमूच आसना घरान दिवपाक जेन्ना आमी टायम काडून जो आमचो वेळ आसता तो आमच्या फॅमिली वांगडा सारून जे आमी हे डिशीज करपाक वयता तेन्ना आमकां आनीकूय जाणवता की जो आमी कामाचेर जो आमचो टायम आसता तो त्याकीन हो टायम आनीक कितलो बरो आसता आनीक कितलो आमकां आनीक खुशालकाय दिता आमचे फॅमिलीक आमकां एक डिफरंटूच एकवट जाता आमचो फॅमिली वांगडा सो तुमकां हे आमकां इतले सगळे शिकयले इतले सगळे आमकां टायमाचे आनी मोगाचे आनी नातालां आमकां खूब कितें शिकोवंक तुमी आदार दिलो म्हण तुमकां खूब देव बरें करूं. तर आयच्या आमच्या सुरबूस कार्यावळींत आमी पळयलें की आमचें सगळ्याकीन आदलें आनी फामाद स्वीट डीश दोदोल कशें करप तें तर जशें तुमकां सांगलां की आमची नातालांची परब जितले आमी उमेदीन मनयतात तशी तुमी बी तुमच्या घरच्या वांगडा तुमच्या सोयऱ्या वांगडा तितलीच उमेदीन आनी तितलीच मोगान ती तुमकां आनीक एक फावट ह्या नातालांची खुशाल बरीच परब आवड येता. तर तुमकां जर आनीकूय अशे आमचे आदले आमचे पुर्वजांचे अशे पदार्थ शिकपाचे आसा तर तुमी आमचे चॅनल पळयत रावा आमची गोमंतक TV पळयत रावा.